Tobit, chapter 5, 5. Rafael. तेन्ना तोबियासान आपल्या बापायक तोबिताक जाप दिवन म्हणलें, बापा तुवें फॉर्मायलां तशें हांव कोत्तलों, पूण हांव ताचे लागचें रुपें कशें परी पोत्तून घेतलों? तो म्हाका वळखना आनी हांवूय ताका वळखना. ताणें सत मनशाक आनी रुपें म्हाका दिवच्या कसली खुणां म्हज्या कडेन दिवयेत? त्या भायर मेद्या वचपाची वाट म्हाका कळना. तेन्ना तोबितान आपल्या पुताक तोबियासाक असो पोत्तिपाल केलो. आमी दोगांयनी आमची सय पोत्रार घाल्ल्या आनी जण एकल्यान एक ओर दवरचे खातीर त्या पोत्राची 2 ओद्दां केल्यांत. एक ओद म्हजे लागीं आसा आनी दुसरें ओद ताचेशी दवरलेल्या रुप्याशी आसा. हांवें तें रुपें ताचे कडेन दवरल्यार 20 वर्सां चल्लीं असो म्हाका उगडास येता. म्हज्या पुता, पैन करूंक एक विस्वासी सांगाती सोदून काड. आमी ताचो दिसवडो पोत्तून येतोच फारीक करचो आनी वच आनी तें रुपें गाब्रिएला कडचें पोत्तून घे. तोबियास आपणा बरोबर मेद्या वचूंक वाट जाणो तसलो मनीस सोदूंक गेलो. भायर गेलो जाल्यार ताचे उजीर दूत राफायल उबो आसलो. तो देवाचो दूत म्हूण ताका कळ्ळें ना. ताणें ताका म्हणलें, इश्टा, तूं खंयचो? दुतान पोत्तिपाल केलो, हांव तुजो एक इस्रायली भाव. हांव हे वाटेन वावर सोदूंक आयलां. तोबियासान म्हणलें, तूं मिडिया वेची वाट जाणय? दुतान म्हणलें, दुबावेन हांव जाणो. सोबार पावटी हांव थंय गेलां. म्हाका ते सुवातेची वळख आसा आनी हांव त्यो वाटो चल्लां. सोबार पावटी हांव मेद्या पावलां आनी आमच्या एका गाब्रिएल नांवाच्या भावा सशी वस्तेक रावलां. तो रागेस मेद्या गांवांत रावता. एक बाताना थावन रागेस पावच्याक सुमार 2 दीस लागतात. रागेस दोंगराचेर पडटा आनी एक बाताना मोळा मोदें पडटा. तोबियासान म्हणलें, इश्टा, म्हाका राव. हांव वचून म्हज्या बापायक कळयतां. म्हज्या सांगाता येवपाक म्हाका तुजी गरज आसा. तुजो दिसवडो हांव तुका फारीक कोत्तलों. ताणें म्हणलें, बरें आसा, हांव तुका रावतां, पूण चड वेळ करूं नाका. तोबियास भितर गेलो आनी आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका आमच्याच सोयऱ्यां मदलो एक इस्रायलीत मेळ्ळा. आनी बापायन म्हणलें, ताका म्हजेशी हाड. तो खंयच्या घराण्याचो आनी कुलयेचो तें हांव जाणो जावंक सोदतां. म्हज्या पुता, तुजे बरोबर पैन करूंक तूं तो खात्रेचो जाल्यार म्हाका पळोवंक जाय. म्हणटच तोबियास भायर गेलो आनी भितर आपोवन ताका म्हणलें, इश्टा, म्हजो बापूय तुका मेळूंक सोदता. दूत घरांत भितर आयलो. तोबितान ताका नोमान केलो आनी ताणें ताका उटपट सूख आंवडेवन पोत्तिपाल केलो. तोबितान म्हणलें, म्हाका आनीक सूख उरलां? हो पळय, हांव कुड्डो जालां. सर्गाचो उजवाड म्हाका आनीक दिश्टी पडना. आनीक उजवाड दिश्टी पडना. तसल्या मेल्ल्या परी म्हजी गत. हांव जिवो आसां खरो, पूण मेलां. लोक उलयता तें म्हाका आयकूंक येता, पूण तीं म्हाका दिश्टी पडनात. दुतान म्हणलें, धीर घे, थोड्याच वेळान देव तुका बरो कोत्तलो. काळजीदार जा. तोबितान म्हणलें, म्हजो पूत तोबियास मेद्या वचूंक सोदता. ताका तूं वाट दाखयशी? भावा, हांव तुजो दिसवडो फारीक कोत्तलों. ताणें म्हणलें, बरे खुशेन हांव ताच्या सांगाता वेतलों. हांव सगल्यो वाटो जाणो आनी जायते पावटी हांव मेद्या गेलां. थंयचीं सर्वय मोळां आनी दोंगर हांव भोंवलां आनी सगळ्या थंयच्या रस्त्यांची म्हाका वळख आसा. तोबितान म्हणलें, भावा, तूं खंयच्या घराण्याचो आनी कुलयेचो तें म्हाका सांगशी? दुतान म्हणलें, म्हजे कुलयेची खबर तूं कित्याक जाणो जावंक सोदताय? तोबितान म्हणलें, तुजें कूल आनी तुजें नांव म्हाका दुबावावेन कळूंक जाय. दुतान म्हणलें, हांव आजारियास, व्हडा आनानियासाचो पूत. तो तुजो सोयरो पडटा. येवकार आनी स्वागत तुका म्हज्या भावा. तुजें नांव आनी तुजे कुलयेची खबर विचारली देखून तुका वायट दिसूं न्हय. तूं म्हजो सोयरो आनी बरे आनी मनादीक संस्थेचो म्हूण म्हाका कळून आयलें. आनानियास आनी नेतन म्हजे वळखीचे. ते दोग शेमायाचे पूत जावन आसात.
ते म्हज्या सांगाता जेरुसल्याक वेताले. थंय आमी बरोबर नमस्कार केला आनी तांणी नीत रस्तो केन्नाच सोडूंक ना. तुजे भाव मानाचे मनीस आनी तूं बरे कुलयेचो तुका येवकार. उपरांत ताणें म्हणलें, हांव तुका दिसाक 1 द्राखमा फारीक करतलों. त्या भायर तुजो आनी म्हज्या पुताचो खर्च म्हज्या पुता सांगाता .6 पावय आनी हांव तुका त्यावन ओगलें दितलों. दुतान म्हणलें, हांव ताच्या सांगाता .6 पावयतलों, कांयच भियो नाकाय. वेताना तशेंच पत्तोताना सगळें बरें वेतोलें कित्याक रस्तो सुरक्षीत आसा. तोबितान म्हणलें, देव तुजेर आशिर्वाद घालूं. उपरांत ताणें आपल्या पुताक म्हणलें, म्हज्या पुता, पयणेक गरज तें तयार कर आनी ह्या तुज्या सोयऱ्या बरी वच. सर्गींचो देव वाटेर तुमची राखण करूं आनी तुमकां बरे भाशेन परत हाडूं आनी तुमचे सुरक्षे खातीर ताचो दूत तुमकां सांगात दिवं. आपल्या बापायक आनी आवयक वेंग मारून तोबियास भायर सरलो. तोबितान म्हणलें, बरे भाशेन वचूं यात. पूण ताची आवय आना रडूंक लागली आनी तिणें तोबिताक म्हणलें, म्हज्या पुताक तुवें कित्याक पासत पयस धाडूंक जाय? आमचे मुखार भायर भितर सोदताना तो आमच्या हातांचो दांडो न्हय. आमच्या भुरग्यां मुखार पयशांचें मोल कितें? खऱ्यांनीच जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमकां जिवंक पुरो. ताणें म्हणलें, असलें चिंतप मनांत हाडिनाका. ताचें वचप आनी येवप सुरक्षीत जातलें. तो बरे भलायकेन पोर्तून येता तो तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतली. म्हजे भयणी, अशें आनीक चिंतू नाका. तांचे पासत हुस्को करूं नाका. एक बरो दूत ताच्या सांगाता वेतलो, ताचो प्रवास बरो जातलो आनी तो बरे भलायकेन आमचेशी परत येतलो. देवाचें उतर